Very good, no? Raj, yeah. Very good, very good. So. बरोबर आहे आपण प्रेसिडेंट उडवली प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट होय असं आम्ही आगर घेऊया ना होतो होतो घेताला घ्यायचं यो 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 अब एका सांगतो मला फोटो सर जाड फोटो कर घेऊया सर 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 there is no different feeling. We are elected representatives. We have to serve the people, and service is what we have to give for the next 5 years. And so, what about the vote affidavit that you have signed? See, there is no comments on that. I think what has happened from the time we have entered Congress and left now. People have seen that the mandate was not given to the Congress party. The question only does not arise. If we have left them, there is nothing like that we have left them. If the mandate was there, we would have been in the ruling. But the votes got split in 5 ways. 5 different ways. So many parties. So, for the future of our constituency, our taluka and our state, so development has to happen. Overall development of our state and India to strengthen our the hands of our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Ji Modi, and our Chief Minister of the state, Dr. Pramod Sawant. We have taken this step. Nothing beyond that. It is unconditional.
ते जाण काडली. असं जे काँग्रेसान तुम्ही काँग्रेसान तेन्ना काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ता आसले तांकां तुमी आतां कशें सांगता मिस करतले कार्यकर्ता हिंगाच आहा, ओके. कोण वसोंक ना. सर टी सी all the supporters, we had meetings with them, and because of the meetings and their support for us to take the right step in the interest of the constituency, in the interest of the people, in the interest of development, we have rejoined. Means I was earlier part of BJP for 15 years, and now we have rejoined the party. There is nothing wrong. सर तुम्ही आता भारतीय जनता पार्टीन TCP मिनिस्टर विश्वजित राणे जेन्ना तुम्ही ऑपोजिशन आसले तेन्ना तुमकां टार्गेट करतालो. सो आतां तुम्ही जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. पॉलिटिक्सान आसतात टार्गेट म्हणटा ते आसता, आमी ते पर्सनल घेवप आसता. आमी पर्सनल घेयना कांय. देर इज नो रायवलरी बिटवीन टू कलिग्स ऑफ द हाऊस. देर कूड बी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन्स. आमी जेन्ना डिबेट करता तेजी डिबेटीन विजय सरदेसाय एक उलयता, कावंटर आमी करता दुसऱ्या वाटेन. सो differences of opinion, but they cannot be personal fights or rivalries. Being in the Congress, you think that the Congress is now does not have any organization or it is actually a disorganized house at the moment, a very old party of 125 years old. ज्या हिशपान तेणी चालू केला भारत जोडो यात्रा, हिंगा गोंयांत चालू जाला काँग्रेस छोडो यात्रा. म्हणजे कित्याक जालाय? सो तेणी ते जोडपाची गरज आहा तेंचे भितर. जे लिडर्स आहा न्हू, गुलाम नबी आझाद आसूं, कपिल सिब्बल आसूं, आनी कोण आसूं, हे सगळे जाण जे डिसहार्टन जाल्या, जे आयज पक्ष सोडपाक सोदता, काँग्रेस पक्ष सोडपाक, ती तेंच्यांनी जोडपाची गरज आहा तेंचे लिडरशीप. आनी हे हांव म्हणना, हे तेंचे टॉल लिडर्स म्हणटात. सो प्रत्येक टॉल लिडर जो आहा तो जेन्ना सर्कलान उलयता, फुडें मिडिया कडेन उलयनासता, सर्कलान तेंच्या जेन्ना उलयता, जेन्ना आमी दिल्लीक गेल्ले त्या सर्कलान बसून जे उलयताले ते आमी आयकले. हांवें म्हटलें दीस इज अ टोटल डिसऑर्गनायज पार्टी रायट नाव, अँड देर थिंग इज वॉट तेंचे भितर जोडपाची गरज आहा पार्टीचे लिडरशीप. सो ती भारत जोडो म्हणजे कितें? लोकांक एकठांय करप. जो तर तेंचे लिडरूच एक ना जाल्यार ती भारत जोडपाक शकना. भारत ऑलरेडी जोडपाक नरेंद्र मोदीन चालू केल्लें आहा. आनी हे जे गोंयांतसून आमी आतां स्टार्ट केल्लें आहा की काँग्रेस छोडो और BJP को स्ट्रॉन्ग करो, और हमारा जो पंतप्रधान है नरेंद्र जी मोदी, उनका जो ये है वो स्ट्रेंथ करो, पार्टी है वो स्ट्रेंथ करो. उनका जो पोजीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट हैज़ टू बी स्ट्रेंथन मोर. सो वी हैव taken this stand and joined भारतीय जनता पार्टी. सर ऑपोजिशनान रावन जी कामां डेव्हलपमेंटाची आहात ती जायन आसले ताका लागून इट्स नॉट अ क्वेश्चन. डेव्हलपमेंट सदांच जाता. आमी आतां जिखून येवन डेव्हलपमेंट करूंक ना, खंयचें करूंक ना. ऑपोजीट चर्च रोड आमी जिखून येवन केल्लो, कोणें ना म्हणचो. डेव्हलपमेंट इज नॉट अ क्वेश्चन. इट इज अ क्वेश्चन दॅट इफ यू आर देर वीथ द रुलींग पार्टी, ऑल युअर वर्क्स, नॉट ओन्ली डेव्हलपमेंट वर्क्स, जे तूं स्टेटी खातीर कितें करूंक सोदता, जे वेगळेच करूंक सोदता, ते आयज हिंगा अंडरग्रावंड वॉटर कंटॅमिनेट जाल्ल्या, हिंगासर सेवरेज नेटवर्क जे आमी चालू केला तें काम सोंपोवपाक जाय. आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इतलो व्हडलो बरो बांदलेलो आहा, ताका आमी तेजी काळजी घेवपाक जाय. तो एक काम फुडें व्हरपाक जाय. तो तसोच उरचो. त्या गेली तुमी 5 वर्सां वचून पळया. हांव तेजो वायस चेअरमॅन आसलो प्लांटाचो, हांव तेजो मिनिस्टर जावन गेलो. जो प्लांट जो आमी स्टार्ट केल्लो तो तसो आहा, ताका वयल्यान अपग्रेड केला. तो स्टेट ऑफ द आर्ट आहा. तो असोच निग्लेक्टेड म्हणून कोण आनी कोण चलयता असो भायर उडोवंक ना. सरकाराचे टॅक्स पेयर्स मनी ते. सो अशे बरे कामां करपाक जो तर तूं सरकारान आसली जाल्यार ही कामां फुडें वयता. जे प्लॅन्ड वर्क आसता, सावथ गोवाचो प्लांट आतां सुरवात जावपाची आहा कुरचोरे. सो तितूनय आमकां जो तर चीफ मिनिस्टरान हे दिलो की मायकल, हांव आदी ते हितून डायरेक्टर आसलो, मागीर वायस चेअरमॅन जालो. सो हे कामां आमी फुडें व्हरपाक
आमी चीफ मिनिस्टराचो हातभार लायतले म्हणजे वी वील बॅक हिम टू डू ऑल दीस वर्क कंप्लीट दीस वर्क. सर लास्ट क्वेश्चन. सोनाली फुगाट जेन्ना मर्डर केस जाली तेन्ना ड्रग्साचो वेवसाय पळयत जाल्यार आमी कोस्टल बेल्टान चडूच जाल्लो आसा. अंजना कलंगूट वागातोर म्हणून शिवोले वाठारांत म्हणा त्याच प्रमाणे खंय तरी कलीस जे ते व्हडले क्लब आसले ते खंय तरी डेमोलिशनाक काडले त्याच प्रमाणे demolition and Soza Lobo got no connection. That connection is purely with NGT case. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान जी केस जाल्ली ती कंप्लीट जाली तितून तांकां ऑर्डर मेळ्ळी सो पार्ट तांकां स्टे मेळिल्ले आहा सो दॅट इज टोटल डिफरंट. जे ड्रग्स केस आहा ते आमी गेली वर्सां 5 वर्सां हांव जो आमदार आसलो तुमी पळया रिकॉर्ड काडा जर एकाच टायमार 3.5 crores ट्रान्झिटान वयताले म्हणजे कलांगुटान नासले म्हणजे सालिगांवसून कलांगूटसून ते सायडीन जे वयता ते पासून नायजेरियनाक धरून ते कलांगूट पुलीस स्टेशनान काम केलें म्हणजे अशे बरे ऑफिसर आसपाची गरज आहा येवपाची गरज आहा. ते ऑफिसर बरे आहा जाल्यार काम करूंक शकता आनी तुवें काम करून घेवपाक जाय. आमदारान काम करून घेवपाक जाय. तिचे वांगडा लायक मायंडेड पीपल आसूं सरपंच आसूं पंचायतीचे मेंबर आसूं NGOs आसूं हेंच्यांनी हेल्प करपाक. थँक्यू सर. फोटो घ्या सर एक वयता आमी सांग फोटो घ्या. मायकल सर आज BJP जॉईन झालो असं तुमचे कितें म्हणणें? हय उजवाडून येस कशें आसता जो पार्टी आमचे एकूच ऑर्गनायझेशन घट करपाचें आसता आनी जेन्ना मायक्रोसॉफ्टान डिसिजन घेतलें काँग्रेस सोडून BJP घेवपाचें टॉप लिडरांनी तांकां एक्सेप्ट केलें आनी आमच्या वांगडा मिटींग करून आमकां सांगलें कॉन्सो आमचे सो वी वेलकम हीम आनी आमी संघटना आहा ते आतां येणाऱ्या इलेक्शनाक 2024 लोकसभेक आमी एक स्ट्रॉंग पार्टी म्हणून आमी वचपाचें थाराव घेतलेलो आहा. हांव वेलकम करता ताका ऑल द बेस्ट. थँक्यू.